काळ चेंज जाता तशें ट्रेंडूय बदलता. पयलीं फुलां आसूं किंवा आनी कितें आसूं जाल्यार पिठ्याच्या फळार किंवा बटाटाचो फळार, पण आतां प्रत्येक मनशाक ते मागीर लग्न आसूं, फुलां आसूं किंवा पयलो बड्डे आसूं, तांकां दुदाचो फराळ इज इम्पॉर्टंट. आनी आज आमच्या बरोबर ही दुदाचो फळार दाखोवपाक अशीच एक स्वामिनी आसा, प्रतिमा पिळणकर. नमस्कार. दुधाचो फळार सगळ्याक यूज जाता खरं एक्चुअली. आतां लग्नाक बसून गिफ्ट दितात ते. पयली टीप म्हणजे एक्चुअली उदक पयलीं ऍड करपा जाय, म्हणजे दूद करपना. ओके. आनी मागीर दूद ऍड करपा जाय. आतां कितलीं वर्सां जाले तुमी हें करता? एक्चुअली फळार 2-3 वर्सां, पूण पयलीं केक मागीर खूब आसा, चॉकलेट, ऑलमोस्ट 10 वर्कशॉप्स आसात त्यो वर्सां. आनी मागीर साखर केन्ना बॉयल येतूकूच घालची पडटा? ना, हे सारकें आटोवन जालें की ना मागीर साखर, मागीर ती आटोवपा जाय. म्हणजे ऑलमोस्ट न्ही 1-1.5 वर लागताच गो. ऑलमोस्ट आतां पळय हाफ जाला. हय. आतां साखर ऍड करता. समजांचे तुमकां डिमांड्सूय खूब आसता. हय हय. आनी म्हाका आवडटाय बी अशें वेगळे वेगळे करपाक. नाल्यार एक्चुली अशी ऑर्डर घेत न्ही खरी जागरण जाता आनी कितें. म्हजो मिस्टर सदां म्हणटा घेनाका ऑर्डर, शिकय म्हणून. पूण एक्चुली म्हाका शेप करपा म्हणजे अशें फॉन्डणाचें बी आवडटा, तातूंत हें आवडटा. मागीर तुमकां फॅमिलीचो रिस्पॉन्स कसो आसा? तशें कांय ना तांचें, म्हाका जाय तें करप कशें. आतां इवन हांवें हांगाय बी मडगांव, फोंड्या थंय वर्कशॉप घेवपाक स्टार्ट केल्या. आनी तुमी ट्रॅवल करता ऑल ओवर गोवा? हय, ऑलमोस्ट आतां 10 जावपा आयला. सो हाका बरी शक्ती आनी बरें पेशन्स लागता हो फराळ करपाक. आनी ह्या फराळाचे रेंज कितें आसा, म्हणजे तुमी कशें विकता ते? किलोंच्या हाजेर काय हाव इट इज? पीसीस एक्चुअली. ओके. म्हणजे आनी डिपेंड्स, कोण थोडी सांगता आपल्याले खूब लोक आसा म्हणटकूच 100 कर पीसीस. पयलींच्या काळान जेल कलर बीन आशिल्ले, ते पावडराचे कलर येतात, तसले बी हाका यूज केल्या जाता? एक्चुली म्हाका जाल्यार ते आवडूना टेस्ट वायज, मातसो टेस्ट फरक जाता. ओके. सो हो आमचो बायंड जावन रेडी जाला दिसता. हय, बायंड जावन. आतां कितें जालां, जेल कलर तुका कसलो कलर जाय ते ऍड करपाचो. सो हितून तुमी जेल कलर्स यूज करता? हय. कितलो? ना, अशें चड घाल म्हणून कांय ना. एक्चुली हें जायना गो, कडूसाण येना. सो हे आतां शेप्स बी आसा, हे तुमी कोणा कडल्यान शिकल्या काय स्वता केल्या? ना, एक्चुली असोच ट्रायल करून करून म्हाका युजली फॉर्म वापरपा आवडना. ओके. म्हणजे इवन स्टुडंट्साक बसून आतां फॉर्म कितले म्हारग म्हारग जायत आसा. अशेंच प्रेस करून हें करपाचें. म्हणजे एक्चुली न्ही सामको थीन लेयर जाले जाल्यार म्हणजे रियल दिसता. बरें. आतां खुबशीं बायलां चलयां आसा जी जॉबा खातीर रावल्या, म्हणजे स्वताच्या पांयार उबी रावंक तयार ना, तांकां लागून तुमची कितें मॅसेज आसतली? एक्चुअली अशे क्लासीस हें करून विथीन फॅमिलीन बसून तुमी केक ऑर्डरी घेवपाक शकतात. मागीर इवन फळार हें कांय न्ही जाता, तशें करून आपल्याच घरानूच मेळटा सगळ्याक पळय ऑर्डरी. भायर वचपाचीच गरज ना. एक्चुअली बरें सगळ्यांनी काम करचें. आनी आतां तुमी एक म्हणजे घर आनी तुमचो बिझनस हें सांबाळपाक तुमकां कितें हर्डल्स येता? एकदां जाता, पूण फॅमिली सपोर्ट आसतकच कितेंय पॉसिबल आसा. सो आमच्या बरोबर ही अशीच एक स्वामिनी आशिल्ली, प्रतिमा पिळणकर. ती म्हणटा की फॅमिलीचो जर सपोर्ट आसत जाल्यार खंयचोय बिझनस फुडें व्हरपाक त्रास जावचो ना. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.